म्हादय प्रश्नार काँग्रेसीन तालुका पावंड्यार सरकारा आड आंदोलनाक सुरवात केल्या। शुक्रारा पेडण्या म्हालात काँग्रेसीन आंदोलनाक सुरवात करून उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयले। हे आंदोलन गोंयभर तालुका पावंड्यार जातले। RDX ब्युरो रिपोर्ट। गंभीर आसा, कारण पयलींच हांगा लोकांक ह्या भागान उदीक येना। खूबशे लोक शेतकरी आसून पाण्या पासून ते वंचीत रावता, पिवपाक उदीक ना। आणि जे हे उदीक कर्नाटकान जे ते सायडीक दिल्लें आसा केंद्र सरकारान, तेका आमी विरोध करता। विरोधच न्हय ते कोणते परिस्थितीन बीजेपीन जो गोंयचेर अन्याय केल्लो आसा हेका तेंच्यांनी न्याय दिवचो म्हणटा। आनी नॉर्थ सायडीक स्पेशली आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी तितूंतल्या तितून म्हाका दिसता ह्या सरकारान अशें डिसिजन घेवन आनी जे आमचे ज्या राज्याची आमची ट्रेजरी आसा, जी प्रॉपर्टीज आसा, न्हंय म्हणा जमीन म्हणा, तो सरकार सध्या विकपाक काडलेलो आसा। सरकारान आमचे जे न्हंय बी आहा ते विकपाक काडलेले आहा। त्या खातीर आमी आयच्यान सुरू केला आनी नॉर्थ हे भाग म्हादय नॉर्थाक पडल्या कारणान आमी हो तुमकां खबर आसतलें की स्टेट तालुका वायज आमी एज्युकेशन केला। देशान जे भाजपाचे घाणेरडे राजकारण चालू आसा, आयज तांकां म्हादयच्या प्रकरणाचेर राजकारण करपाची गरज आसा। तांकां लोकांच्या भावनांशी काय पडलेले ना। जोपर्यंत ईव्हीएम मशीन आसा तोपर्यंत आमी सत्ता खेचून हाडटले हे तांकां एक भ्रम आसा। म्हणून जे निर्णय जे लोकांचेर ते लादता तेन्ना लोकांचे भावना ते वळखून घेयनात। तसोच हो म्हादयचो प्रकरण विशय आसा। तांकां कर्नाटकाचे 28 खासदारांची गरज आसा, ताका गोंयांतल्या 2 खासदारांची गरज नसा। हे आयज भाजपाचे षडयंत्र आसा। जे भावना आसात हे सगळे आम्ही कळोवपाचो एक प्रयत्न केला। आयज पेडणे तालुक्यांसून पेडणे ब्लॉक कमिटी आणि मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटी त्यांच्या संयुक्त विद्यमानसून आयज आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेऊन आमच्या लोकांक घेऊन पेडण्याच्या आयज आम्ही हांगासर आम्ही जमल्यात। कितली भितर आसा तें दिसून येता। आनी मुख्यमंत्र्याकडे मागता तूं ते डेलिगेशन व्हरपाचें नाटक तूं लोकां मुखार करनाका। विधानसभेचें अधिवेशन आपय, पयली चर्चा कर, पयली सगळ्यां कडेन उलय आनी तेजे नंतर आमचे पंतप्रधाना कडेन तूं अपॉइंटमेंट घे। जेन्ना 2 स्टेटीचे असले डिस्प्यूट जातात तेन्ना राष्ट्रपतीक थंय पावर आसता। तूं राष्ट्रपती कडेन आनी पंतप्रधाना कडेन डेलिगेशन व्हर। तूं प्रकाश जावडेकरा कडेन डेलिगेशन व्हरून आमकां तूं आनी कमी हें करनाका। तू प्रकाश जावडेकरा कडेन वचप म्हणजे गोंयची मान आनी तूं खालयता, कारण तो ऑलरेडी एक तरफी जाल्लो आसा। आमची आवय म्हादय ही आमची लायफलायन जावन आसा आनी म्हादयचेर हेच्याय पयलीं संकट येयला आनी हे संकट निवारण करपाक कोर्टान हे प्रकरण आसा आनी गोंयकारांक आस्त आसा की कोर्टान निश्चित गोंयच्या वाटेन निवाडो लागतलो। आमच्या गोंयची जीवनदायिनी आणि ह्या न्हंयचेर कर्नाटका सरकार जो प्रकल्प बांधता कळसा बंडुरा, त्या प्रकल्पाक भारत सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आसा त्यांच्यानी ना हरकत दाखलो दिल्लो आसा। हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आसा आणि अशें आसतना हो दाखलो दिवप म्हटल्यार खंय तरी अवमान जाल्ल्यासारको आसा। सुप्रीम कोर्टात जी केस चलता आणि ज्यांच्यानी दावो दाखल केल्लो आसा तांचो स्तराचेर आमी कलेक्टराक निवेदन दिल्ले आसा म्हादयच्या प्रकरणाचेर। सगळ्यांक खबर आसतली गोंयचे जनते की म्हादय ही आमच्या गोंयची लायफलायन आसा आणि तेज्या म्हादयच्या हेजेर बँकाचेर सुद्धा खूबशे आमचे शेतकरी पुरवणेची शेती करता, तशेंच वेगवेगळे प्रकारचे खूबशे उत्पन्न करता, एग्रीकल्चर बरे तरेन करता।